बीजेपी लिडर आणि मिनिस्टर नितेश राणे हांका JMFC कोर्ट म्हापसा हांगासरल्यान निर्दोष मुक्त केल्लो आसा. 2013चे एका मारबडे केसींतल्यान ही एक घडणूक जी आमकां आयकपाक मेळटाली आनी आयज निर्दोष मुक्त केला. ही अपडेट आमकां आयकपाक मेळटा. भरपूर इम्पॉर्टंट अशी अपडेट आसा. नमस्कार न्यूकार, म्हजें नांव सचिन सुल्लीकार. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब आनी आमच्या बरोबर आसा देवेंद्र गांवकर, जे डेस्क इन्चार्ज आसा आनी ह्या खबरीचेर जांच्यांनी नजर दवरलेली. देवेंद्र बाब, येवकार सगळ्यान पयलीं. नितेश राणे हांकां निर्दोष मुक्त केला हे आमकां आयकुपाक मेळटा, बट कितें एक्झॅक्टली जालें, केन्ना घडली ही गजाल आनी ताजे उपरांत अपडेट कितें येताल्यो आमकां, ताजे बद्दल थोडें कितें सांग. सचिन, ही जी घडणूक आहा न्हू, ही 3 डिसेंबर 2013 घडली. म्हणजे नितेश राणे आनी तेंचे वांगडी 8 जाण करून सावंतवाडी गोंयान येताले, सावंतवाडीसून गोंयान येताले. सो तांकां धारगळ हांगा टोक नाक्यार म्हणजे स्टॉप करता न्हू ते. जो आमचे एंट्री पॉयंटाचेर आमकां जे आमकां फी पे करची पडटा थंयसर. हय, सो तांकां तो स्टॉप केले आनी तांकां सांगलें फी तुमची 250 रुपया ती भरची पडटा. सो त्या पयशे म्हणजे फी भरपाक लायले म्हणून म्हणजे सांगता म्हणून थंय वाद जालो. कळ्ळें तुका, वाद जालो आनी तो जो फी घेवपाक आसता ऑपरेटर कळ्ळें टोक नाक्यार, सो तेच्या कडेन म्हणजे धक्कामुक्की केली, ताका एसॉल्ट केलो. मागीर तेच्या वांगडी ह्या खबर तेंच्यान मातशें थंय तोडफोड केली. कळ्ळें तुका. ही कथीत ही जी गोष्ट आसा ती आमकां त्या टायमार आयकुपाक मेळटाली आनी हो एक आरोप आशिल्लो की थंयसर झगडी जाल्ली आनी कितें भानगडी जाल्यो सगळ्यो. ताजे उपरांत तांकां अरेस्टूय जाल्ली. हय, मागीर तेच्या उपरांत हे सगळे घडणूक जाली खबर. तेच्या उपरांत मागीर तेंची केस जाली, तांकां अरेस्ट केले आनी मागीर तांकां बेलीर तांकां सोडले. बेलीर सोडले आनी तेच्या उपरांत मागीर ती केस चलपाक लागली आनी मागीर पुलिसांनी 2017 कोर्टान चार्जशीट फायल केली. 2013 ते 2017 पर्यंत मागीर जे पुलिसांनी जे आसा चार्जशीट कोर्टान फायल केली. सो 2017. ओके, ताजे उपरांत सो ताच्या उपरांत मागीर ती केस हियरींग चलताली. सो फाटली म्हणजे हियरींग तो चालू आसली, हियरींग आसली आनी मागीर हो अपियर जावना, कोण नितेश राणे हो अपियर जावना. सो ताका लागून कोर्टान तांकां बेलेबल वॉरंट काडले. सो वॉरंट काडल्या उपरांत ते आयले. कळ्ळें तुका, कन्सर्न पुलीस स्टेशनार गेले. थंय मेळ्ळें कितें बॉन्डिंगाचे ते आसता खबर, ते डॉक्युमेंट कितें फॉर्मेलिटी केल्यो. हय, ती फॉर्मेलिटी केली आनी मागीर ते कोर्टान अपियर जाले. कळ्ळें तुका. आनी आयज तेंची ही आसली कितें फायनल हियरींग आसली. सो फायनल हियरींग जाली आनी थंय तांकां एक म्हणजे निर्दोष मुक्त सोडले. निर्दोष मुक्त केल्ल्याची आयज घटना ही आमकां कळटा नितेश राणे हांकां. सो 2017 चार्जशीट फायल जाली. ताज्या उपरांत तांची जी केस आसा ती फुडें वयताली आनी कांय ते पयलीं आमकां आयकपाक आयिल्लें की तांकां बेलेबल वॉरंट काडलें बिकॉज ते कोर्टान येनाशिल्ले म्हणून. आनी ताजे उपरांत जेन्ना मागीरूच ते आयले कोर्टान, बॉन्ड जे आसा ते पुलिशेन वचून सगळ्यो गोश्टी तांणी केल्यो आनी आयज जेन्ना फायनल हियरींग आशिल्ली तांकां निर्दोष मुक्त केल्ले आसा, एक्वीट केल्ले आसा ह्या केसींतल्यान. कारण कितें आसा जाल्यार जे APP आनी पुलीस आसा तांच्यांनी हे आरोप किंवा जो क्रायम आसा तो सिद्ध करूंक पावूंक ना म्हणून तांकां निर्दोष मुक्त केल्ले आसा. ही खूब एक अपडेट आसा, खूब वेगळी अशी गजाल आसा की आरोप जे आसा ते सिद्ध करूंक पावूंक ना म्हणून. कशें पळयता ह्या गोश्टीचेर? सचिन, कितें आसता खबर, अशे ज्यो केसी आसता खबर, म्हणजे धक्कामुक्की कळ्ळें तुका, मारपीट असल्यो ज्यो केसी आसता खबर, ज्यो कोर्टान पावता खबर, त्यो कोर्टान पावले न्हू का सदांच तेंचे जो निकाल आसता खबर तो म्हणजे जो कोण गुन्हा करता खबर ऐकूचा न्हू तेच्या सायडीन जाता, म्हणजे तो मुक्त जाता. आनी रिजन कितें आसता खबर, कोर्ट सांगता की लॅक ऑफ एविडन्स कळ्ळें तुका, सिद्ध करूंक पावना. पण आमचे जे इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसता खबर आमचे, ते बी तितले म्हणजे तांचे सारकें इन्व्हेस्टिगेशन करूं ना. कळ्ळें तुका, ते खंय तरी कमी पडटा म्हणटा आनी मागीर अशें तांकां ते म्हणजे ते निर्दोष सुट्टा. सगळ्यो केसी अशें न्ही, बट चडश्यो केसी अश्यो आमकां आयकुपाक मेळटा की निर्दोष मुक्त जाता कारण गुन्यांव जो आसा तो सिद्ध करूंक पावूंक ना. पुलीस हे किंवा IO जाका इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर अशें म्हणटा, सो ते सुद्दां हे सगळे गुन्यांव जो आसा तो सिद्ध करूंक पावूंक ना, अश्यो गोश्टी जाता. आनी एक गोश्ट जी आसा खूब म्हत्वाची, जेन्ना देवेंद्र बाब ही गोश्ट आतां आमी उलयता तेन्ना एक 4-5 दीस पयलीं आमकां ही गोश्ट आयकपाक येताली की एक एडवोकेटाचेर मोरजे हांगासर हल्लो जालो आनी ताज्या उपरांत कोर्टान डिसिजन दिवचें पडलें की कन्सर्न पुलीस स्टेशन जे आसा न्ही ते इन्व्हेस्टिगेट करचें ना किंवा जो कन्सर्न IO आसा तो ह्यान फुडें इन्व्हेस्टिगेट करचो ना म्हणून. हो एक म्हाका दिसता लज्जस्पद गोश्ट आसा गोंय पुलिसे खातीर. कारण खंय ना खंय तरी विश्वास कोर्टाचोच न्ही जाल्यार लोकांचोय आनी विश्वास जो आसा तो वचपाक लागिल्लो आसा गोंय पुलिशे वयल्यान. कारण इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावचें ना हें खबर आसता, अशें काय प्रकरण आसता काय म्हणून. आनी कोर्ट जेन्ना सांगता तेन्ना हे आनीक मोठ्या प्रमाणान आमकां कळटा की हे जे इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर आसा किंवा पुलीस स्टेशन आसा ते सारकें काम करिना काय म्हणून. ह्या केसीन सुद्दां जे पुरावे ना किंवा जे सिद्ध करूंक पावूंक ना ह्यो गोश्टी आमकां दिश्टी पडटल्यो. कशें पळयता ह्या गोश्टीचेर?
कितें आसता खबर आहा, अश्यो जेन्ना केसी आसता खबर आहा, त्यो जेन्ना कोर्टान पावता, आतां 10 वर्सां चलता आनी मागीर ती केस जो कोण गुन्हा करता खबर तो निर्दोश सुट्टा खबर आहा, तेन्ना ती समाजात एक रॉंग मेसेज पावता. म्हणजे कितें की जो तेणी गुन्हा केला, कोर्ट चलता सगळ्यां, आनी मागीर इतलो ते केस चलून तो मुक्त जाता जाल्यार मागीर ते की रॉंग मेसेज पावता आनी ते गुन्हा आसा क्रायम ते वाडत वता कळ्ळें तुका. सो तो खंय तरी असल्यो केसी आसा खबर आहा, त्यो खंय तरी तांकां एक सजा मेळपाक जाय, कळ्ळें तुका, पनिशमेंट मेळपाक जाय. तेन्ना ते सगळे क्रायम देंवतले, असले क्रायम देंवत रावतले. बरोबर. खूप सारको पॉयंटाचेर तुवें हात घातिल्लो आसा की जर क्रायम देंवयतले जाल्यार पुलिसांची रिस्पॉन्सिबिलिटी तितलेच आसता. खबर आसा खुबशे पुलीस खूब बरे केपेबल आसा, बरें कामूय करता, पण काय प्रेशर आसतलो किंवा बाकीच्यो गोश्टी आसतल्यो. जेन्ना जे गुन्यांवकार आसा पळय ते लॅक ऑफ एविडन्सा खातीर जर सुट्टा जाल्यार खंय ना खंय तरी विचार करपाची गरज आसा. जे कार्यप्रणाली आसा पुलिसाची ताजेर प्रश्नचिन्ह उबो जाता. ते सारकें काम करिना काय गोंय पुलीस हाजेर एक प्रश्नचिन्ह उबो जाता. हें काम आसता इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर जो आसा ताजें काम आसता आनी तांच्यांनी मागीर जे APP आसता तांच्यांनी हे प्रूव करप कोर्टान, हें तांचें काम आसता. बट अश्यो गोश्टी जेन्ना पळोवपाक मेळटा की ते सारकें प्रूव करूंक पावना जाल्यार जे क्रिमिनल्स आसा ते निर्दोश भायर सुट्टात आनी मागीर तांकां एक कॉन्फिडंट येता की आमी जर कितेंय जरी केलें जाल्यार आमी सुट्टले. प्लस बाकीच्या लोकांक सुद्दां जे गुन्यांव तांचे तकलेन आसता किंवा करपाचे आय डोंट नो, जे लोक अशे थोडे आसतले जांकां खंय ना खंय तरी ही प्रवृत्ती भितर आसता जाल्यार तांकां सुद्दां एक मोटिवेशन मेळटा की कितें जातलें, आमी भायर सुट्टलेच फाल्यां आयज ना फाल्यां तरी. सो कांयच प्रॉब्लम जावचें ना. अशें जेन्ना विचार जावपाक लागता तेन्ना क्रायमूय वाडपाक लागता. सो विचार करात. गोंय पुलिसांनी म्हाका दिसता विचार करपाची आतां गरज आसा की आपलें काम बरे तरेन जावपाक जाय. आनी सचिन कितें आसा खबर आहा, आमी गोंय पुलिसांक अशें म्हणजे रॉंग म्हणपाक शकना. कित्याक खबर आहा, असली केसी आसता खबर आहा, पब्लिकेन मारफीट जाता खबर आहा, हातून पॉलिटिकल इंटरफरन्स चड आसता. जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसता खबर आहा तेन्ना खंय तरी पॉलिटिकल प्रेशर येता की तूं इन्व्हेस्टिगेशन ते इन डिटेल वचूं नाका, बेश्टे वय लेवल कर आनी ते हें कर म्हणजे कित्याक ते पुलिसांक खबर आसा न्हू अशें इन्व्हेस्टिगेशन केलें जाल्यार हो सुट्टलो म्हणून. सो पॉलिटिकल इंटरफरन्स असल्या केसीन जाता आनी क्रायम चड वाडटा. सो खंय तरी पॉलिटिकल इंटरफरन्स जावपाक जायना. आनी सुद्दां हे करून घेवपाक जाय ना. आयचे जो पयशे न्हू दिले केस ती सरळ कळटा की लोकांक ही पॉलिटिकल इंटरफरन्स जाला केसीन. कितें खबर आहा, जेन्ना तो मुक्त जावन भायर सरलो न्हू तेन्ना ताका प्रेसार विचारले. सो ताका विचारले मागीर कितें हे इन्सिडंट जालो तो, ताजेर तो उलोवपाक तिणी न्हयकार केलो. उलयना तो आतां आपूण तेजे आपण काय उलोवपाचें ना बोल कोण नितीश राणे. सो हातून दिसून येता की तूं खंय तरी रॉंग केला. तुवें जर चूक करून नासली न्हू जाल्यार तूं नेटान सांगता आसलो की बाबा थंय अशें जावन नासलें म्हणून. तुवें तो इन्सिडंट कांयच सांगूं ना आनी तो लोकांक इन्सिडंट आयकपाचो बी आसलो कित्याक 2013 गजाल न्हू ती. हय बरो टायम जालो. जस्ट रिकॅप सांगता. 2013 डिसेंबरान जेन्ना गोंयान येताना धारगळे हांगासर टोल नाक्याचेर जेन्ना टोल विचरलो तेन्ना कथीत एक झगडी जाल्याचें थंय समजून येताले. नितेश राणे तांचे 8 वांगडी जे आशिल्ले तांकां ताजे उपरांत पुलिसांनी अरेस्ट केल्ल्याचे आनी तांकां बेल मेळ्ळी. ताजे उपरांत कट्टू जेन्ना 2017 चार्जशीट फायल जाता, केस सुरू जाता आनी 2026 जेन्ना कोर्टान एक हजेरीर दवरपाची जेन्ना वेळ येता तेन्ना पावना म्हणून नितेश राणे हांकां बेलेबल वॉरंट इशू करता. ताजे उपरांत ते येतात गोंयान कोर्टान येतात आनी मागीर आयज जेन्ना फायनल हियरींग आशिल्ली तेन्ना तांकां एक्विट केल्लें आसा ह्या केसींतल्यान, निर्दोश मुक्त केल्लो आसा. आनी जेन्ना निर्दोश मुक्त करपाचें रिजन आशिल्लें जाल्यार ते प्रूव करूंक जावंक ना पुलिसांक, ते खातीर निर्दोश मुक्त केला म्हणून. सो ही आशिल्ली अपडेट सद्याक. आनी कोर्टांतल्यान भायर आयल्या उपरांत नितेश राणे हांच्यांनी मिडिया कडेन उलयतना कितें सांगलें तें आयकुया आनी वायंड अप करया. देवेन बाब देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. आदरणीय कोर्टचा मी मनापासून आभार मानेन की आम्हाला सगळ्यांनाच त्यांनी ॲक्टिव्हिट केलेलं आहे आणि त्यांनी जो आम्हाला सगळ्यांना न्याय दिला आहे त्यासाठी मी मनापासून कोर्टाचा आभार मानतो. सर एकंदरीत 2013 से घटना थी, क्या क्या कोर्ट का निकाल है, क्या कहना चाहते हो? नहीं, आखिर में जो फैक्ट है वो हमारे पूरे हमारे संग्राम देसाई जी और उन्होंने हमारे सबकी टीम ने, लॉयर्स की टीम ने कोर्ट के सामने रखा. उन्होंने सभी फैक्ट को नज़र के सामने रखा और आखिर में हम सभी को न्याय दिया है. इसके लिए उनका आभार मानतो. त्यावेळी जी घटना घडली त्याबाबत काय सांगायचं आहे? आता मला वाटतं की आज कोर्टाने योग्य तो निकाल दिलेला आहे. त्यांनी सगळे सत्यता तपासलेली आहे. मला वाटतं आता त्याच्यावर बदल परत बोलणं उचित. थँक्यू सर. तुम्ही पळयतात GNH.